नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मालमत्तेची माहिती दिवंक लोकायुक्तान लोकप्रतिनिधीक दिल्ली मुजत सोपली। 31 आमदाराची जाप, भाजपाच्या 5, काँग्रेसीच्या 3ची जाग ना माग, पंच नगरसेवकही वग्गी। मेडिकल डेंटलाची ऍडमिशन हुमकळी, सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगिती आदेशावेल्यान कोफुसांव। हायकोर्ट म्हणटा सरकारान आदेश स्पष्ट करून घेवचो, सुनावणी सोमारा। जवळ 2 दशक उपरांत गोंयांत जुलयातच 55 इंच पावस, मोसमाची 80% सरासरी यंदाच पार, मोसमी सरासरी 83 इंच। कुडचड्यार सुडा मार्केटात अतिक्रमण करतल्या आड कारवाय, मात निरीक्षकच ना। मुख्याधिकारी म्हणतात दर सप्तकांत मोहीम, लोक म्हणतात दोळ्यांक उदक लावपाच्यो गजाली। आणि टिळक पुण्यतिथीक पत्रकारांनी पाळप पत्रकारिता दीस, येरादारी खात्याचे रस्तो सुरक्षा सप्तक, जाल्यार अन्न पोषण मंडळाचे संवसारीक स्तनपान सप्तक सुरू, गोंयभर कार्यावळी। खबर विस्तारान 40तले फक्त 31 आमदारांनी लोकायुक्ताक आपली मालमत्ता आणि देणे आशिल्ले गजालींची माहिती दिल्या। लोकायुक्तान तांकां दिल्ली मुजत बिरेस्तारा सोपली। भाजपाच्या 5 आणि काँग्रेसीचे 3 आमदारांकडच्यान प्रतिज्ञापत्रां अजून येवंक ना। मंत्री रमेश तवडकार तातूंत आसा। मोगोच्या लवू मामलेदारान 3 सप्तकांचो वेळ मागला। पंचायत पालिका मदीं वेलिंग प्रियोळ सोडल्यार एकाय पंच वा नगरसेवकान कायद्यान सक्ती आसूनय मालमत्तेची माहिती दिल्ली ना। पळयात रिपोर्ट। 30 जून मेरेन आपली मालमत्ता आणि देणी कितली आसा हाची माहिती लोकप्रतिनिधींनी लोकायुक्ताक दिवपाची आशिल्ली। पयलेच फावट आशिल्ल्यान ती तारीख 1 ऑगस्ट मेरेन वाडोवन दिल्ली। दिल्ली मुजत बेरेस्तारा सोपली। तो मेरेन 40तल्या 31 आमदारांनी आपली मालमत्ता आणि देणी कितली आसात हाची माहिती लोकायुक्ता मेरेन पावयल्या। उरिल्ल्या 9 आमदारांतल्या मोगोच्या लवू मामलेदारान माहिती दिवपाक आनीक 3 सप्तकांचो वेळ दिवचो म्हूण विनवणी करपी चीट लोकायुक्ताक बरयल्या। आणि भाजपाचे 5 जाल्यार काँग्रेसीचे 3 आमदारांनी वेळूय मागूंक ना आणि माहिती दिवंक ना। माहिती दिवंक नाशिल्ल्या आमदारां मदीं भाजपाचे मंत्री रमेश तवडकार आणि विष्णू सुर्यवाग, प्रमोद सावंत, अनंत शेट आणि कार्लोस आल्मेदा हे आमदार आसात। काँग्रेसीचे बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात आणि बाबू कवळेकारान माहिती दिवंक ना। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन सगळ्यान पयलीं 24 जुलयाक आपली मालमत्ता आणि देण्यांची माहिती लोकायुक्ताक दिल्या। चडशे आमदार मंत्री निमण्या 2 दिसांक माहिती दिवंक आयले। 31 जुलयाक 11 आमदारांनी, जाल्यार निमण्या दिसा 1 ऑगस्टाक 12 आमदारांनी माहिती दिल्या। लोकायुक्त कायद्या प्रमाण सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मालमत्तेची माहिती दिवपाक जाय। तातूंत पंचायती, नगरपालिका आणि सरकाराकडच्यान अनुदान घेवपी हेर संस्था येतात। अजापाची गजाल म्हणल्यार आतां मेरेन वेलिंग प्रियोळ पंचायतीचे सगळे पंच, वेलिंग जिल्लो पंचायत सदस्य सोडल्यार आनीक कोणेच माहिती दिल्ली ना। फार्मागुडयेवेले PS शिक्षण संस्थेचो अध्यक्ष रवी नायकान लोकायुक्ता कडेन मालमत्ता जाहीर केल्या। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो चेअरमॅन, EDCचे MD आणि गोवा इलेक्ट्रॉनिक्साचे MDनय आपली माहिती दिल्या। जे आमदार आणि बाकीचे अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता जाहीर करूंक ना तांचो रिपोर्ट लोकायुक्त संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी कडेन पावयतलो। सक्षम अधिकाऱ्याक रिपोर्ट पावयला तांची माहिती लोकायुक्त त्या लोकप्रतिनिधीकूय दितलो। त्या उपरांत त्या आमदाराक वा हेर लोकप्रतिनिधीक आपल्या सक्षम अधिकारिणी कडेन मालमत्तेची माहिती दिवपाक 2 म्हयन्यांची मुजत आसतली। त्या वेळा भितर माहिती दिली ना जाल्यार लोकायुक्त त्या लोकप्रतिनिधीचे नाव राज्यांतले 2 सगळ्यांत चड खप आशिल्ले दिसाळ्यांनी छापतलो। ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर। मेडिकल आणि डेंटलाचे ऍडमिशनाचे कोफुसांव सोमार मेरेन सुटचे ना। सुप्रीम कोर्टान मेडिकलाचे ऍडमिशना विशीं दिल्ले स्थगितीचो नेमको परिणाम कितें हें स्पश्ट जावंक ना। हे फाटभुंयेर NEET पास जाल्ल्या भुरग्यांच्या ऍडमिशनाचे याचिकेचेर हायकोर्टान सुनावणी सोमाराक दवरल्या। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर सरकारान कितें करचें हें सुप्रीम कोर्टूच थारावंक शकता, हायकोर्ट न्ही, अशेंय मत खंडपीठान बिरेस्तारा उक्तायलें। NEET पास भुरग्यांची ऍडमिशन रद्द करपी भलायकी खात्याचो 25 जुलयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान स्थगीत दवरला। गोंय वैजकी महाविद्यालयांत MD आणि MS कोर्सा खातीर NEETचे आदाराचेर तात्पुरती दिल्ली ऍडमिशनां सरकारान रद्द केल्यांत।
सुप्रीम कोर्टान NEET रद्द थारायिल्ल्यान हो प्रस्न उप्रासला. NEET पास जाल्ले भुरगे हो प्रस्न घेवन सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टांत गेल्यात. NEETचे आदाराचेर दिल्ली एडमिशनां रद्द करपाक सुप्रीम कोर्टान सांगूंक ना असो दावो करून कोर्टान आदेशाचेर फेरविचार करचो म्हूण भुरगीं मागतात. NEET पास जाल्ल्या भुरग्यांची एडमिशनां रद्द करपी भलायकी खात्याचो 25 जुलयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान स्थगीत दवरला. हे फाटभुंयेर बिरेस्तारा ही केस हायकोर्टांत सुनावणेक आयली. मात सुप्रीम कोर्टाचे स्थगिती आदेशाचो एडमिशन प्रक्रियेचेर नेमको परिणाम कितें जाता हें स्पश्ट जावंक नाशिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. सरकार म्हणटा परिपत्रक स्थगीत दवरलें म्हूण NEET पास जाल्ले भुरग्यांक एडमिशनां दिवंकच जाय अशें ना. हायकोर्ट म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचे अंतरीम आदेशा वयल्यान सरकाराक आमी परत आदेश दिवप बरोबर जावचें ना. स्थगिती आदेशाचो नेमको परिणाम कितें हें सरकारान सुप्रीम कोर्टा कडल्यान स्पश्ट करून घेवचें. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराचो निर्णय योग्यच. एडमिशनां तात्पुरती हे भुरग्यांक पयलींच सांगिल्लें. कोर्टान निकाल दिवचे पयलीं एडमिशनां रद्द केल्ल्यान सरकारा आड अवमान याचिका घालपाचोय मुद्दो भुरग्यांनी काडला. होय मुद्दो सोमाराक युक्तिवादाक येतलो. हायकोर्टान सरकाराक बुधवार मेरेन प्रतिज्ञापत्र दिवंक सांगिल्लें. 31 जुलय एडमिशनाची निमाणी तारीख आशिल्ली. मेडिकल आनी डेंटलाची एडमिशनां आतां सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टच थारायतले. मात खंयची एडमिशनां उरतलीं हाचें कांय निश्चित ना. मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. फाटले जवळ 2 दशकां उपरांत गोंयांत जुलयांत इतलो पावस पडला. 1995 60 इंच पडिल्लो. अंदू ह्या एकाच म्हयन्यांत 55 इंच पडला. पणजेची वेधशाळा सांगता त्या कोतान अंदू आतां मेरेन पावस गोंयचे वर्सुकी सरासरीचे 80% वयर पावला. पावस वट्ट 83 इंचांक तेंकला. पळयात रिपोर्ट. जुलय म्हयन्यांत अंदू गोंयांत पावस पडला तितलो फाटल्या 18 वर्सांत पडूंक नासलो अशें हवामान खातें म्हणटा. ऑगस्ट लागता म्हणल्यार सरासरी 80% पावस जाला. उटंगाराच्या पावसाक लागून झाडां पेडां आनी घरांचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें. Till 31st of July, the seasonal total this year is 2084.7 millimeters, which is more than the last year. Last year rainfall till 31st of July, it was 179 centimeters. This year is 208 centimeters. अभी तक जो रेन हुआ है वो लगभग 80% रेनफॉल हो चुका है सीजन का. तो यही सोच रहे हैं कि प्रेडिक्शन यही है कि नॉर्मल से लगभग ऊपर ही रहेगा रेनफॉल. जुलय म्हयन्यान पावसान एकूय दीस विश्रांती घेवंक ना. ह्या एकूच म्हयन्यान वट्ट 54.6 इंच पावसाची नोंद वेधशाळेन केल्या. 1995 वर्साच्या जुलय म्हयन्यान गोंयांत 60.8 इंच पावस पडिल्लो. त्या उपरांत अंदू व्हडा प्रमाणात पावस पडला. ड्यूरिंग जुलाई एक्चुअली रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ है. कंटिन्यूसली रेनफॉल रहा है जो कि लगभग कुछ ही दिन छोड़ करके अदरवाइज डेली हैवी टू वेरी हैवी रेन्स रहे हैं, जो कि ये रिकॉर्ड है. एक्चुअली पहले जो रेनफॉल जुलाई में हुआ है वो 1995 में 152 सेंटीमीटर था. 2000 में 136 सेंटीमीटर हुआ. अभी 2013 में 138 सेंटीमीटर है. तो ये आफ्टर 95 दिस इज द रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. वाळपैन सगळ्यात चड पावस पडलो जाल्यार सगळ्यात उणो पावस मुरगांवांत जालो. पणजे 82 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ओमकार फळारी, प्रुडंटा खातीर. घेवया एक वेवसायीक विसर.